तुझ्या येता सोम्या निर्मोल बलिदान भेटता पातकांचे सोम्या मिरडता वडा मनाक तुझ्या लग्नाता सुकून गेल्यो शेळ्यो आमी सावना साव तुझ्या आदाराचे सोम्या पातीव नासाव भक्तीन तुझे लागी सोम्या आमी आयल्या सर्वेच पोरा देवा तुझो आदार मागता त्या काळसा मंदिरा तुझ्या येता सोम्या निर्मोल बलिदान भेटयता पातकांचे सोम्या मिरडता वडा मनाक तुका लागता तर एक देवान आमचे वयर उतरल्या सौर बेसांवा खातीर देवाक अर्गान दिवन देवाच्या नांवान मिसाचें पवित्र बलिदान आमी सुरू करया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो मोगाच्यानो आज आमी साद्या काळाचो 31वो आयतार संभ्रमता आयची देवस्तुती खालतेपणा शिवाय क्रिस्ती जिनी असाध्य म्हणलो संदेश दिता आमचे आत्मीक वाडावळीक वो शेगुनाती गरजेचो जेजू खुर्साच्या मरणा पर्यंत बापाक खाल जावन जियेलो आनी जैते वोंद जालो आमी खालतेपणान जेजूचो पाटलाव करूं जाल्यार बापाक मन वतल्या तर हांकार आनी वडपण सांडून दिसपडती क्रिस्ती जिनी प्रामाणीकपणी जियोंक आदार आनी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागुया मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आमचो पाप साहेब फ्रांसीस केदाळे म्हणून तसता डोंट टेक फॉर ग्रांटेड युअर स्पिरिच्युअल लायफ बिकॉज इट इज द बॅकबोन ऑफ युअर लायफ तुमच्या आत्मीक जिणी तुमी तितली इन्कार करिनाकात वा बरी जियोंक तुमी फाटीं करिनाकात गळाय करनाकात कित्याक तुमची आत्मीक जिणी जावन आसा तुमचो फाटीचो कोणो आसल्या बरी आज ह्या एका दिसाच्या रितीरेक आमी पयशिल्ले आमचे फिरगेजिस्तावन हांगासर आमी आयल्या देवाचें उतार आमी आयकूंक देवाच्या उतरा भायर नियाळ आमी करूंक देवाक आमी अर्गां दिवंक आनी आमची मागणी देवा मुखार दवरूंक येदोळूस शिकून आयकूच्या मुखांत्र आराधन करच्या मुखांत पळय सक्रामेंतांक देवाक आमी आमचें वंदन आनी गौरव होगळाप आमी पाटयलां 31व्या आयताराची देवस्तुती आमी आज आचरण करता आसतना सकड वाचपाचो संदेश जावन आसा एकच खालतेपणाचे जिणे कोण जियेतात की तांकां जेजू वर्ते करतात जेजू आमचो सोमी खालतो आनी बळो तो देव जाल्यारय मनशा सैम घेवन पाताक एक मात सोडून तो खालतो जालो क्रुसाच्या मरणा पर्यंत देवान ताका उंच उबारलो आमच्या क्रिस्तांवपणाचो वर्तो शिगून जावन आसा खालतेपण हें खालतेपण आपणावन आमी बरी जिणी जियोंक जाय जाल्यार कृपा आमी मागता आसतना खालतेपणा विरोध देवाच्या उतरा विरोध आमच्या भाव भयणीच्या मोगा विरोध केल्ल्या सौर पातकांक देवाचें आनी पेल्याचें बक्षांनी जोडून ह्या मिसाच्या बलिदानान खेरीतपणी वांटली जावं आमकां समी तयार करया खालत्या काळजान आमी म्हणया हांव पातकी आनी तुमकां बाबा भयणीनो सुगण्या उसरून सांगतां मनांत चिंतून तोंडांत उसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें सैती पातकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या पापाचो देवस्थान संपवार होई सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या देवालयाची विनंती करात म्हूण प्रार्थना करता सपुददा देव आमचे काकूळ करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिवेता सांबाळूं
उजव्या पोस्तान आमचे मागणे मारून घे. त्या पवित्र त्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेसू ख्रिस्ता एकलोच होय, एकलोच ईश्वर, एकलोच परमेश्वर. आमेन, आमेन, प्रार्थूया. सर्पोद्वेदा देवा आमच्या काकुळदार बापा, तुझ्या आदरान मात तुका फावते परी आमी तुजी सेवा करूंक फावता. तुवें बासयलेलें सूख जोडूंक आमी धांवतना वाटेर आदलून पडना जावच्या तूं सामकां सांबाळ म्हूण तुज्या लागीं मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पळयत आत्म्याच्या एक पोनान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. मालकी प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वचप. हांव एक व्हडराय उलयता तो दळबाराचो सर्वेस्पर आनी राष्ट्रा मदें मुझें नांव भिरांत उपजायता. आनी आतां ह्या जाकाणो हो आदेश तुमचे खातीर. तुमी तो आयकना जशा जाल्यार म्हज्या नांवाक महिमा दिवंक तुमी निर्धार घेना जशा जाल्यार उलयता तो दळबाराचो सर्वेस्पर. हांव तुमचे शिराप घालतलो आनी तुमच्या आशिर्वादांक शिरापतलो. खरेंच हांव शिराप घालतलो, कित्याक तुमचे मदलो कोणूच असलो निर्धार घेना. पूण तुमी वाट सोडून गेल्यात आनी तुमचे शिकवणे वरवीं जायत्यांनी आदलोन पडूंक तुमी कारण जाल्यात. लेवीचो करार तुमी बेश्टायलो. उलयता तो दळबाराचो सर्वेस्पर. तुमी म्हज्या वाटांनी चलोवंक नात आनी तुमी शिकवण दितना पक्षपात केला देखून हांव तुमकां सगळ्या लोकां मुखार हलकें आनी किरकोळ करतलो. आमकां सगळ्यांक एकच बाप आसा न्हय? एकाच देवान आमकां रचल्यान न्हय? तर आमच्या पुर्वजांचो करार बेश्टावन तुमी कित्याक एकामेका विश्वासघात करतात? देवाचे उतारे. देवाची ओडुपकार. तुझे मोका मोसो आत्मो शांतीन सांबाळ सर्वेस्परा. तुझी मुखार मोसो आत्मो शांतीन सांबाळ सर्वेस्परा. सर्वेस्परा मोच्या काळजान गर्व ना, मोच्या दोळ्यांनी वडविकायेची दिश्टी ना. वडपणाचो रस्तो हांवें धरूंक ना, म्हजो हात पावना तसल्या कार्या हांवें हात घालूंक ना. तुझे मोका मोसो आत्मो शांतीन सांबाळ सर्वेस्परा. खरेच मुझे काळीस हांवें थंड आनी शांत करून दवरला. आवयच्या हृदयार न्हिदलेल्या
दूध सोडलेल्या बाळशा बोरी मोचे काळीज शांती समाधाना जी येता तुझे मोगा मोसो आत्मो शांतीन सांबाळ सर्वेच पोरा ये इस्रायेला सर्वेस पोराचेर बरवोसो दोवो आता आणि सदा सर्वथा तुझे मोगा मोसो आत्मो शांतीन सांबाळ सर्वेच पोरा तुझे मोगा मोसो आत्मो शांतीन सांबाळ सर्वेच पोरा सांपावलून तेसलोनिकेकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वचप. बाबा भयणीनो, आमी भोळे जावन तुमचे मदें आसल्ल्या इतली मोगाचीं तुमी आमकां जाल्यात की तुमच्या मोगा खातीर आमी तुमकां देवाची सुवार्ता मात्र न्हय आमचो जीव लेगून वांटून दिवंक आयते जाल्ल्या. बाबा भयणीनो, आमचे वावटीचो आनी मिनतीचो तुमकां उडास आसतलो. तुमकां आमी देवाची सुवार्ता परगडतना तुमचे मदल्या कोणाकच आमी एक वजें जायनये म्हणून दीस रात आमी काम करन आसल्ल्या. देवाक कळनासतना अर्गां दिवंक आनी एक कारण आमकां आसा. आमचे तावन देवाची सुवार्ता तुमी आयकल्ल्या वेळार मनशांचें उतर कशें तुमी ती मानून घेवंक ना, बगार देवाचें उतर कशें तर तें खरेंच ताचें आनी तोच तुमच्या बाबर्त्या मदें आपलो वावर चलयता. देवाचें उतार हें देवाची उतार. देखून उबी रावा. Alleluia, 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 Alleluia. तुमका असा बाप एकलोस तो असा सर्गी तुमका असा मिस्त्री एकलोस तोच ख्रिस्त. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. सामाच्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्या. ते सांगूंक सांगतात पूण आपूण जावन करिनात. जेजू लोकां जम्या लागीं आनी आपल्या शिश्यां लागीं उलोवन म्हणालो, शास्त्री आनी फारिजेव मयजीचे बसकेर बसून आसात. देखून ते तुमकां सांगता तें सकट तुमी करा आनी ते शिकयतात तें तुमी पाळा. पूण ते करतात तेच परी तुमी करिनाकात, कित्याक ते सांगूंक सांगतात पूण आपुणूच करिनात. झड आनी वावूंक तांकां नातलें बरें बांदून मनशांच्या खांदार ते चडयतात, पूण आपुणूच ते उखलूंक एक बोट लेगून हालयनात. सोर आपणी कामां मनशांनी पळोवंक जाय म्हणल्या इराद्यान ते करतात. आपल्या कपलार वा बावल्यांक बांदलो विसणारी उतरांचो चामड्या पट्ट्यो ते रून रून करीत वेतात
आणि आपल्या आंग वस्त्राचे गोंडे लांब लांब करीत भोंवतात. फेस्तां परबांनी पंक्तीर पयले जागे आनी सिनोगॉग सभेंत मुखलो बसका तांकां जाय. पेंटेसालांत लोकांनी तांकां सलाम केल्यार आनी राब्बी म्हणल्यार तांकां भारीच खोशी. पूण तुमकां कोणेय राब्बी म्हणून उलो करचें नाका, कित्याक तुमचो राब्बी एकलोच आनी तुमी समेस्त एकामेका बापाव. संवसारांत कोणूच बापा म्हणून उलो करिनाकात, कित्याक तुमचो बाप एकलोच आनी तो आसा सर्गार. मेस्त्री म्हणूनय तुमकां कोणेय म्हणचें नाका, तुमचो मेस्त्री एकलोच क्रिस्त. तुमचो भितरलो जो कोण चड व्हरतो ताणें तुमचो चाकर जाय. जो कोण आपणाकच व्हरतो करता ताका देव खालतो करतलो, आनी जो कोण आपणाकच खालतो करता ताका देव व्हरतो करतलो. देवाचें उतर हें वाकडी तुका क्रिस्ता. होगळा जावं जेजू क्रिस्ता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आयच्या वांजेलाची अकरेची उतरां आमी आयकलीं. जो कोण आपणाकच खालतो करता ताका देव व्हरतो करतलो, आनी जो कोण आपणाकच व्हरतो करता गे देव ताका खालतो करतलो. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, एक शेगुनाची जिणी जियेल्ल्या एका व्यक्तीची काणी अशी आसा. देव भिरांतीन मनशाक आनी देवाक भियोन खालतेपणान शेगुनाची जिणी जियेल्ल्या एका व्यक्ती मुखार आंजबुड्यो उबो रावून म्हणलो की देवाक तुजी जिणी मेसवाल्या तें जाल्यार देव तुका एक प्रत्येक देणें दिवंक आशेता. आनी तें देणें जावन आसा कोणी तुवें खंयच्या एका पिडेस्ताका पडल्यार पुरो तो पिडेस्त गूण जातलो. आनी हें आयकून तो शेगुनचो व्यक्ती म्हणटा, नाका, हें बरें काम गूण करचें काम देवाक सोडया, हांव देवा मुखार तें काम करूंक हांव फावो न्हय. मुंदरसून तो आंजबुड्यो म्हणटा, पूण तुवें खंयचें एक देणें विचारीत जायस. एकाद्या वेळार तुका मस्तू जाणां मुखार येवन मस्तू जाणांनी तुजो पाटलाव करून तुका आकर्शीत जावनचें देणें तुका दिल्यार जायत गी. तेन्ना तो म्हणटा, नाका, तें देणें म्हाका नाका, लोकांनी म्हज्या फाटल्यान येवचें नाका, देवा सरची लोक वचून दी. परतान तो आंजबुडे मुंदरसून व्हरता गी. एकाद्या वेळार लोक तुवें सांगलें तुवें दिवचें आतां देवाचें उतार आयकून मनी परिवर्तन जावन पत्की आलो सांत जाल्यार जायते तें एक देणें जाय गे तुका. आनी तो म्हणटा, तें देणें म्हाका नाका, तें देणें पवित्र आत्म्याचें देणें पवित्र आत्मा तो करता. तरी तुवें कितेंय म्हूण एक देणें विचारूं जाय, तूं कित्याक तूं बरो मनीस जावन आसाय, देवाचो मनीस तूं जावन आसाय. तेन्ना तो म्हणटा की हांवें केल्लें काम कोणाकच कळनासतना ती मनशां म्हज्या तावन बरीं जाल्लें म्हणून तांकांय कळनासल्यार बरी, म्हाका एक खालतेपणाचें देणें दी, खालतेपणाचें देणें म्हाका दी. आनी आंजबुड्यांनी देवा लागीं मागून हें खालतेपणाचें आनीकय चड खालतेपणाचें देणें त्या शेगुनी मनशाक दिलें. तो बरो करंत गेलो, कोणासय पळय ताची सावळी पडली गे, सो सक्कड लोक बरो जालो. पूण त्या शेगुनाच्या मनशाक गुर्तून घातलें ताच्या सावळे वरवीं लोक बरो जालो, आनी त्या लोकांक गुर्तून घातलें हाच्या सावळे वरवीं ते बरें जालें म्हूण. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, खालतेपण जावन आसा एक रूख, ताची पाळां कोटसानाचीं, बिटर, पूण ताचीं फळां गोडसानाचीं जावन आसा. एक मस्त कश्टांचो शेगून जावन आसा खालतेपण, पूण खालतेपणान जियेल्यार आमी वर्तें जाता. वय बागी ती दुर्बळीं, बागी ती खालतेपणान जियेतात, बागी ती सादी बळीं, तांचें जातालें पृथ्वीचें राज म्हूण जेजून शिकयलां.
आज ह्या समाजान आमी जियेत आसतना आमच्या ते एका तराचे स्पर्धा आसा, स्पर्धात्मक आमी समाजांत आमी कुटुंबांत आमी जियेता. आय एम बेटर देन यू, हांव तुज्या वनेगी बरो, हांव तुज्या की वर्तो, हांव तुज्या की चड भक्तिवन, हांव तुज्या की चड ग्रेस्त, तुवें केल्ल्याची चडत काम हांव करता, तुवें केल्ल्या चडत मागणें हांव करता, तुवें केल्ल्या की चडत रितीन हांव वेता. आनी अशें एक तराचें आत्मीक वडपण आमी दाखयता. लौकीक वडपण आमी दाखयत आसतना तस जेजू म्हणटा आमकां खालतें जा, चड उडा नाका, खालतें जा, धरणीर राव, बरी जिणी जिये, देव तुका मेसवतलो, लोक तुका मेसवतलो. मोगाच्यान दोन तरांची जानवाय आसा. एक मनशाची जानवाय, मनशान आपणावची जानवाय, आनी एक देवान दिवची पवित्र आत्म्या मुखांत दिवची जानवाय जावन आसा. मनशान आपणाच्या जानवायेंत मनीस स्वता पापसाहेब फ्रांसिसा म्हणल्या प्रमाणे द वर्ल्ड रन आफ्टर सक्सेस, पावर अँड मनी. मनशाच्या जानवाया प्रमाणे हांव केदां बेगीन ग्रेस्त जाता, केन्ना म्हाका यशस्वी मेळटा, जीक मेळटा, केन्ना हांव म्हज्या थंय चड पयशे येतात मेळटा जातात म्हूण मनीस चिंतल्यार देवान दिवच्या जानवाया प्रमाणे हांव केन्ना खालतो जाता, केन्ना हांव हेरांक बोगसूंक शकता, आनी केन्ना हांव देवाचें दिल्ल्या देवाच्या मोगा पेल्याच्या मोगांत हांव जियोंक शकता. आनी तें जावन आसा वर्तें पळोवन. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, दुसरी वातिकन महासभा सुरू जाल्ल्या वेळार त्या दुसरी वातिकन महासभान दिल्लें एक वर्तें, एक लिसांव वा तांणी एक काम दिल्लें, गो बॅक टू युअर रुट्स. सक्कड वर्देच्यांक, संघ संस्थेच्यांक, कॉंग्रिगेशनाक सांगलें तुमच्या पाळांक तुमी पाठीवट या. गो बॅक टू युअर रुट्स म्हणल्यार तें स्लोगन जावन आसलें. कित्याक आमच्या पाळांक आमी गेल्यार तो मूळ शेवट कितें जावन आसा म्हणून आमकां गुर्त जावन आसा. आमच्या क्रिस्तांवपणाचो मूळ शेवट जावन आसा आमी जेजू बरी सादे बळी खालती जिणी आमी जियोंक आसा. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, फिलिपीकारांक बरयल्ल्या पत्र अध्याय 2 वाक्य 16 आनी 11. Though he was in the form of God, he did not count equality, but he became like us, except sin. जेजू देवाचो पूज जाल्यारय तो आमचे बरी मनीस जालो, पाता एकसोन क्रुसाच्या मरणा पर्यंत तो खालतो जालो. बापाची खुशी करन सदांच हांव जावन आसा खालतो साकोर म्हूण ताणें दाखयलें. आनी ताणें सांगलें हांव आयलां सेवा दिवंक न्ही, हांव जायला सेवा दिवंक, सेवा घेवंक न्ही, हांव जायला सेवा दिवंक म्हूण ताणें निमाण्या ब्रेस्तारा साकरान करचें, गुलामान करचें काम त्या सिसांचे अपोस्तलांचे पांय धुवच्या मुखांत्र एका वेळा हांवें तुमच्या मेस्तेन एक कालतेपणाचें लिस हांव तुमच्या मुखार धरला जाल्यार करण्यान करून दाखयला जाल्यार तुमी तुमच्या जिणेंत कालते जायचे. वय मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो, जेजूचें कालतेपण पळयतना आमकांच एका तराची लज दिसता. कित्याक देव जाल्यार तो खालतो जालो, पूण आज आमी खालते जावंक आमी आज तयार ना. आमचें तें आसा एका तराचें इगोइजम म्हणटा आमी, अहंकार, हम, आनी तेंच त्या वरवीं आमी खालते जायनासतना आमी पडटा मस्त पोटी. पूण मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो, आयचे पयले वासाप आनी आयचे वांजेल आमकां सांगता. आयच्या पयल्या वासाप मालाकी प्रवादीन बरयल्लें जावन आसा. बाबिलोनाच्या बंदराच्या 80 वर्सां उपरांत, ते 80 वर्सां उपरांत सरीसुमार 450 वर्सां क्रिस्ताच्या पयलें असलें ते याजक तांचें काम जावन आसलें मोयजेचें तें शिकोवन, मोयजेचें तें कानून लोकांक शिकोवचें, देव तेंपलाचें पवित्रपण सांबाळचें आनी देवाक मनशांक आत्मीकपणांत वाडोवंक कुमो करचें. पूण येस आत्मीक फुडारी येसू मुखेली ते मोयजेचें कानून लोकां बऱ्या तरेन शिकयनासतना बरी आत्मीक नैती जिणे नासल्या वेळार मालाके प्रवादी मुखार देव म्हणटा की तुमकां कठीण शिक्षा तुमकां मेळटली. कित्याक गोवळीनांतल्या बोकऱ्या बरी आसल्या म्हज्या बोकऱ्यां सरशीं तुमकां गोवळी जावन धाडिल्लें, तुमी तुमचें कर्तव्य बरें करूं ना. आनी तेंच उतार मुंदारसून आज जेजू तेंच फरिसेवांक आनी शास्त्रींक तो म्हणटा. याजकाचें काम तेंपलाचें पवित्रपण सांबाळणं, लोकांक आराधन करूंक एक अवकाश करून दिल्यार त्या फरिसेवांचें आनी शास्त्रींचें काम जावन आसलें मोयजेचें तें शिकोवन बऱ्या तरान लोकांक शिकोवचें. वय मोगाच्यान इस्रायल लोकांक पोरनो सोल्लो म्हूण ताचें कानून आसलें, तशें 10 उपादेश आसलें.
तशेंच मोयजेची ती 5 पुस्तकां आमच्या पोरण्यासोल्यांची पयलीं 5 पुस्तकां आनी तशेंच 613 ती सडीत कानुनां तांच्या मुखेल्यांनी तांकां दिल्लीं तशी कानुना वयर कानून व्हडलो बरो तांचे वयर दवरल्या वेळार ती कानुनां पाळून कश्ट जाल्ल्या वेळार जेजून सांगलें ती उतरां मातेचो वांजेल अध्याय 11 वाक्य 25 30 आनी 1 तुमी कश्ट येतलो न्हू म्हजे थंय येया हांव तुमकां विशेव दितलो म्हजें जूं तुमी घेया तें हाडूं आनी हांव तुमकां दितलो शांती. पूण हे फारिजेव हे शास्त्री लोकांचे वजें मांडटले पूण हे तांचें वजें उखलूंक तांचें एक बोर्ड्स येतालें तांच्या वांजेलान सविस्तार तरान आमी आयकलें. आनी तशेंच तांकां सिनोगोगांनी कोणी सलाम केल्यार नमस्कार केल्यार मेस्त्री म्हूण आपयल्यार तांकां बारीस्त खुशी. पयलीं बसका ते मुखार वचून ते बसतले आनी तांच्या कपालार तांचे ती चामड्याची पट्टी तांचे गूण विवर्साची पट्टी ती बांदतले आनी तांचे वस्तूर लांब लांब गोंड्याचे शिवणेची वस्तू ते घालतले. मोगाच्यानो धर्म विशांत धर्म प्रचार करच्या बदलाक तांच्या विशयान सळ प्रचार करतले. आज आमी क्रिस्तांव आमी पातयेतांव द मेसेंजर इज नथींग बट द मेसेज इज एवरीथींग. देवाचो संदेश देवाचें उतर सर्वस्व जावन आसा पूण तें देवाचें उतर परगट करचें परगटणार ह्या जावं जावं दी मनियारी जावं दी तें कांयच न्ही. हांव कांयच न्ही देवान म्हाका दिल्लें काम हांव करनासा म्हूण देवाच्या उतराक पयलें स्थान दी जाय. आनी एका दाळ आमी तशें करना जाल्यार खंडीत जावन आमी मनशांक आमी फटयतले आनी खरे प्रवादी खरे गवळी आमी जावंक पावचे ना. मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो आज आमी खालतेपणाची जिणी आमी जियेजे आमच्या क्रिस्तांव जिणी असो बायलो गुर्तू जावन आसा खालतेपण. आमी किदाळे क्रिस्तांव मेळ्ळ्यार भाव भयणी मेळटना तांचें तें एका तराचें खालतेपण आमकां पळोवंक मेळटा. एका तराचें मोग एका तराचो बोक्साने आमकां पळोवंक मेळटा. आनी आमकां आदर्श व्यक्ती मस्त जावन आसा आमचीच मोरी माय देवाची माय जावन ती विसरून काडली जाल्यार आंज बडीवान तिका खबर दिल्या वेळार तिणें म्हणलें हांव जावन आसा सोम्याचे चरण दसे तुज्या शब्दपणे बरमणे म्हजें तें जावं. आनी तीच म्हणटागी तिच्या स्तुती गायनांत सर्वेस्परां म्हज्या तें वर्ती कामां केल्यांत आनी कोण वयल्या स्थानार आसात गी तांकां सक्कड तोच सर्वेस्पर व्हड सेकला घालतलो आनी खालते जाताल्यांक तो उंच उबारतलो. आमच्या फ्रांसिस्कान व्हड दिसो घडणार सांत फ्रांसीस आसीस ग्रेस्त जावन जल्मलो वर्तो जावंक आशिल्लो वर्तो सोजेर जावंक आशिल्लो पूण देवान ताका आपोवन खोडकारांची सेवा करूंक आपयल्ल्या वेळार मन परिवर्तन जावन तो खालतो जालो आनी ग्रेस्त जावन वर्तो जावन सर्गार सोडलो. अशी एक सांगणी आसा की सर्गार राजार देवाक आराधन करच्या आंज बुडयां पैकी तो लुसिफर देवाक विधेय जायनासतना खालतो जावन आसतना गर्भान बुडल्या वेळार ताका सर्गिंता ओन भायर गेलो सकला गेलो आनी ताचें स्थान भरती करूंक देवान सांत फ्रांसीस आसिसा विंचलो आनी ता लुसिफराच्या स्थान सर्गार तो सांत फ्रांसीस आसा कित्याक तो एक खालतो जालो. ब्रदर सन आनी सिस्टर मून भाऊ सूर्यो आनी भयण चंद्र म्हणलें तें पितूर काडल्या त्या घडणारान जाफरल्ली ताणें तें घडणार काडल्या वेळार हें पितूर पळय सगळ्यांक सांगलें आज सांत फ्रांसीस आसिसाचें तें खालतेपण आमकां निजाकी लजे घालता कित्याक एक वर्तो सांत पूण खालतो जावन जियेलो. मदर तेरेजा एक वर्ती सांतीन जिवन सांतीन म्हूण नांव वाडलेली दुबळ्या धाकटुल्यां खातीर मागोवंक तेंच बोशी कानून ती मागोवंक गेल्ल्या वेळार थोड्यांनी शिंपी उडयली आनी तिणें म्हणलें खालतेपणान हें तुमी उडयल्ली शिंपी ती म्हाका पूण म्हज्या दुबळ्यांक कितें म्हणी तुमी दिया. खालतेपणान ती जियेली. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो ह्युमिलिटी म्हणलो शब्द हुमिलितास म्हणल्यार लॅटीन भाशेन आसा आनी हुमोस म्हणलो ताचें मूळ जावन आसा तशें म्हळ्यार धूळ आनी माती. आमी जावन आसा धूळ आनी माती. कालच्या दिसा आमी सरल्या भावार्थाचो उडास आमी काडिल्लो धुळीतान तूं आयला मनशा धुळीतूं फाटीं येताय आनी आमी धूळ जाल्ल्या वरवीं आमी खंडीत जावन ह्याच संवसारांत आमी जियेता म्हणल्यार त्या स्वतान आमी जियेनासतना आनी एक संवसार आसा म्हूण आमी जियेसय. आमचो भारत असो महापिता गांधीजीन म्हणलें उतरां हांव धरणी वयली धूळ जावंक आशेतां. I would like to become the dust of the earth so that people can trample over me and walk. हांव धरणेची धूळ जावंक आशेतां लोक म्हज्या वयर चलून वचून दी. तितल्या व्हडल्या खालतेपणान जियेलो
तोच महात्मा गांधी. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज आयची लिथोर्जी आमकां आमचें तें आसलें कापाट म्हूण पयस करूंक आमकां उलो दिता. भितर एक भायर एक न्हय. सत म्हळ्यार कितें कितें आमच्या मोतींत आसा गी आनी कितें तें भायर तेंच आसा गी, ताच्या थंय एक कंपॅरिटीव सिमिलॅरिटी आसा गी, ताका आमी सत म्हणटा. तें जाल्यार आमी भायर आनी भितर एक जायनासतना आमी रेतीरेखेचें नोवेनाकेचें मिसाकेचें वा दुसऱ्या संघ संस्था आसून तेंच बरें जिवीत आमी कुटुंबांत आमी जिवोंक आसा. आमी मिसा वेळार वा हेर संदर्भात आमी आमच्या बापा म्हणटा. आमच्या बापा तूं जावन आसा आमचो बाप, तूं जावन आसा एकच देव आमचो देव, आनी आमी सगळीं भाव आनी भयणी जावन आसा. हें सत आमी समाजांत आमी कुटुंबांत उखोवन दवरूंक जाय. आमच्या बापा सर्गेंच्या आमची पातकां बक्षिल्ल्या बरी, आमची तुवें आमची पातकां बक्षी म्हणटा आसतना आमी आमच्या कुटुंबांत आमकां सूख केल्ल्या वेळार, दुश्ट जाल्ल्या वेळार, कोणी आमचे वयर केजी गेल्ल्या वेळार, नाका जाल्लें आमकां आमचे वयर उलयल्ल्या वेळार आमी तांकां बोगसूंक मुखार येयजाय. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, खालतेपण आपणूक मोरये बरे, सान फ्रांसीस आसा बरे, आनी प्रत्येक जाण आमच्या जेजू बरे वर्ती जावंक जाय जाल्यार कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन. सो भावार्थ आमी परगट उसारया. एकाच देवाक सत म्हणटा, सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार, आनी एका सोम्या जेजू क्रिस्ता सत म्हणटा. देवाचो एकलोच पुतो सरकाळा बापातान जल्मला, देवातान देव उजवाडातान उजवाड, खऱ्या देवातान बरो देव. तो देवातान जल्मला, ताका रसूंक ना, बापाच्या सैमाचो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आमा मनशां बसत आनी आमचे सडवणे बसत सरकार तो देवलो. आनी पवित्र आत्म्यावरवी ओंकार मरीचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पसो पोंस पिलाताका कुसार मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका आनीक पिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसरे दिसा तो पुनर्जीवन जालो. सरकार चडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला. जिव्यांचे आनी मेल्यांचे मुनसुबे करूंक वैभवान तो परतून येतलो. आनी ताच्या राजवटे शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्या सत म्हणटा, ईश्वर आनी जीव दाता तो बापा आनी पुता तांणी जाला. बापा आनी पुता बराबर ताका सारको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो. एकच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापले सभेक सत म्हणटा. पातकांच्या भक्साने खातीर एक पवित्र आत्मा म्हणटा. आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनाक विश्वासाच्या जिविताक विश्वास रावता. आमेन. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, देव आमचो बाप आमचो मोग करता आनी आमकां सदांच आयकता. कालतेपणी आमची मागणी जेजू मुखार जेजू देवा लागीं दवरया. पयस सभेच्या मुखेल्यांनी तांचे ताब्यान आसच्या शेळ्यां खातीर निस्वार्थपणी वावरूंक फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणें आयक. बापा आमची मागणी आयक. आमच्या देशाच्या आनी समाजाच्या हर एक फुडाऱ्यान आपले अधीन दिल्ले परजेचो गरजो समजून तांचे पसत वावरूंक आनी समाजांत शांतीचें आनी नितीचें राज स्थापीत करूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमची मागणी आयक. सेवेच्या स्पिरितान आनी निस्वार्थी मनान क्रिस्ती शिक्षण दितेल्या सर्वांक तांच्या मिसावांत तृप्ती दी. उतरान आनी करनेन तुज्या पुता जेजूक साक्ष दिवंक आनी तांचे ताब्यान आसलेल्यांक आदर्श देख दिवंक तांकां कालतेपणाच्या शेगुणान बर म्हूण मागता. बापा आमची मागणी आयक. आमच्या फिरगज गोळीक परिशदेच्या हर एक सांद्यांनी आपली जबाबदारी समजून बऱ्या गवळ्या परी त्याग आनी साक्रिफिसान भरलेली सेवा दिवंक आनी फिरगज जिवाळ सांबाळूंक तांकां कालतेपणाच्या गुणान बर म्हूण मागता. आमच्या युवजनांनी जबाबदारेन जियोंक आनी आपल्या उतरां करण्यांनी पारदर्शक व्यक्तित्वाचें जावंक प्रेरीत कर. तांणी सर्वांनी कालतेपणाच्या आनी मागण्याच्या जिवितांत वाडाशें कर म्हूण मागता. बापा आमची मागणी आयक. हांगासर एवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी जमो जाल्ल्या सर्वांनी आमचे प्रामाणीक जिणे मुखांत जे आमी शिकयता तें पाळूंक आनी तुजी सेवा करतल्यांक उत्तेजन
आनी सांगात दिवंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो पयशिल्ल्या बँगलोर हांव आज आमच्या ह्या दैवीक काकुळतेच्या रितीर मंदिराक बँगलोरच्या दैवीक रितीर मंदिराचे आमचे भाव अमृतराज, भाव रॉबिन, भाव फ्रांसीस आनी आनीक भाव हांगासर आयल्यात सकाळी जावन आमचे संगाता देवाक अर्गां स्तुती दिवंक होगळाप दिवंक आमकां तें कुमो करता आसतना देवाक ती उतर आमचे थंय मांडूंक आसतना तांचे खातीर मागया तांचे मिसांव बऱ्या तरान जावन दी. देवाच्या त्या उतरान प्रेरीत जावन देवाच्या उतरान बरोवन देवाचें उतर हेरांक परगट करचें तेणें तांकां दिलां की तें सरस्पर देवान बरें काम सुरू केलां तांचें तें तो आखेर पोंता पावोवन दी म्हणल्यार मागणी नासतना आमच्या वैयक्तीक गरजा पासत मौनपणी मागया. मोगाळा बापा आमची मागणी स्विकार कर. कालतेपणांनी आमची मागणी तुज्या मुखार दवरल्या. आम्हा सर्वांक कालतेपणाच्या स्पिरितान तूं भर. तुज्या पुता जेजूचे मिसांव निरंतरे आमी फुडें व्हरूंक ताचे बरे कालत्या बोळ्या काळजाची आमकां कर म्हूण मागता हांव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. वेदीसशी आमी आयल्या ओडो आनी वयनास पेटयता स्वीकार करती म्हूण परता आमकां तुका समर्पिता. वरांचो ओडो गोवाचो घुसपावटी तयार जालो तुजे कोडीन तो बदलसो म्हणून मिस्तेक पुरसासो कर आमकां तुज्या मोगाचो कर तुज्या साकरी पिसासो मोगासो कर तुज्या साकरी पिसासो. वेदीसशी आमी आयल्या ओडो आनी वायनास पेटयता स्वीकार करती म्हूण परता तुका समर्पिता. वेदीसशी आमी आयल्या ओडो आनी वायनास पेटयता स्वीकार करती म्हूण परता आमकां तुका समर्पिता. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पदुदा देव बापा मानता तसलें जावन दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकडे महिमे आमच्या लेखे वयर सभेच्या दावा सर्वेस्पर मांडून घे. कन्वळ्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताची निर्मळ बेटवणी तुजे मुखार सोडून तिका लागून तुजे सुबाम काकुळतसो पावस आमचे तुज्या पातकी भुरग्यांचेर वत म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सावे आसूं आमचे काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवा दिन वासुया वयशी आमी करून पावो. सर्वेस्पर पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवे आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो
इतले कन्वळेन तुवें मनशा कुळाचो मोग केलोय की तुज्या पुताक आमचो सडवंदर करून धाडलोय. तें जेजू सगळें तुका मांडटलें तें आमचें सगळें तुका मांडू. पातां मात्र सोडून हेर सगळ्यांक आमचे गतीन जियोंक तुवें ताका पाठयलोय. आदावान तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुज्या कुरपेचें देणी वगडायलीं. पूण तुज्या पुतान तुज्या आज्ञा पडून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी भक्तां बराबर संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्यांत दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपलेच कुशेन कश्ट मरां सुसुवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच बरें जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगात पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उडासा करात. बावट सगळ परगटुया. Jesu, तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे मन जीवन आम्ही परगटता, तुझ्या येण्या सोम्या जेसू बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी वो जिविताचो वंडो आनी सोडोवण्याचे काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगात सवतल्या आमा सोमेस्ता. पवित्रत्म्यार व्यक्ताय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, पीटर पौल आमचे गोडी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रीत मोगांत वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो परवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्तान तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक पाव कर. आम्हा समेस्तची दया कर म्हण आमी मागता. दैवीक काकूची नदर ह्या भुरग्यां तर वाटय. चड आनी चड मापान तांकां बरी भलायकी दिवन तांच्या समस्यांक जाय जालो परिहार दिवन तांकां तुज्या आमले रक्तान धुवन काड. अवकार मरे देवाचे मागीर सांगाती
भगत दोन ताणें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर Assis, Sam Francis, Sam Padre Pio, Sam Antonio and Sam Clara बरोबर सजनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजे महिमा आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन कोण खालती जातात गी ती वरती जाता हें सत मानून घेन जेजून शिकयलेलें आमच्या बापा म्हणलें मागणें भक्तीपणे म्हणुया आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगूस आनी आमकां ताळणेंत पडोवं दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवड सर्वेस्परा सो वायटांतली आमकां निवाद दया करून ह्या जिवितांत सबस काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशें नत्तेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटी सो पातकांतली सुटय आनी सो आकांतांतली वाटय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतां मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजोड चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक शांती दिव्यात देवाची शिडी संसाराची पाप करतेले आमची काकूट कर देवाची शिडी संसाराची पाप करतेले आमची काकूट कर देवाची शिडी संसाराचे पाप खातेले आमकां शांती दी पळया तो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ते ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयलेली आमी हर एकली सुभागी म्हाका पावना पूण ह्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली Sumoko, kosoto adamso, visronkonat saiko, wipinat lolo, risa sumokto. Kaune kawun kursa puryan mogane kero, moga susansar tane moga nam kandilo. Krista sumokto Sumikitlo budar kakultiche banda Sarvang dita adat Boksung sadataya Ragtacho surivar yoktane kusa Amche pasuk tisrat makta to sargat Krista sumokto Krista sumokto
चितयना दुसऱ्यांचो माथुस्को हांकार ताचे तयना कितलो भोळो घालतो आवयचो मोग कोऱ्या लजिगांचो मोग तो कैसर कोणे इदोनेकानाचो मोग तो क्रिस्ताचो मोग तो क्रिस्ताचो मोग तो कसो तो आटापचो विसरूंक कोणाक जायतो प्रीत नाचलो क्रिस्ताचो मोग तो कोणें सांडल्यारी आमकां सांडिचो ना कोणें फटयल्यारी तो फटवचो ना ताचेर भरवशा आमी दुस्मान हाडटाना ताचे संगी जिवेया बंदूक नासतना ससाच्या ससा क्रिस्ताचो मोग तो कसो तो आटापचो विसरूंक कोणाक जायतो वीट नासलो क्रिस्ताचो मोग तो कवडेक धांवून कुर्सा पर्यंत भोग ताणें केलो मोगाचो संस्कार ताणें मोगान आमकां दिलो क्रिस्ताचो मोग तो क्रिस्ताचो मोग तो कसो तो आटापचो विसरूंक कोणाक जायतो वीट नाचलो क्रिस्ताचो मोग तो सोमेकितो उदार काकुळटीचे भाट सर्वांक दिता आदार वचूंक सदां ताया रक्ताच्यो सरी वारयल्यो ताणें गुरसा आमची पासूं तिसऱ्यान मागता तो सर्गान क्रिस्ताचो मोग तो क्रिस्ताचो मोग तो कसो तो आटापचो विसरूंक कोणाक जायतो वीट नाचलो क्रिस्ताचो मोग तो कवडेक धांवून कुर्सा पर्यंत मोग ताणें केलो मोगाचो संस्कार ताणें मोगान आमकां दिलो क्रिस्ताचो मोग तो प्रार्थुया सर्वोद्वेदार आनी दयाळा बापा तुझे दैवीक बोळ आमच्या जिवितां अदीक अदीक परजळशें कर जेजूच्या कुडी रक्ताच्या ह्या जेवणान तुवें आमकां परतून जिवान आनी घटायान भरलाय तातूंत बासलेलें सर्गीचें सूख जोडूंक ह्याच जेवणा वरवीं आमकां तयार करता आसतना जिनिये सालीन कालतेपणाचें हातेरां जावन तूं आमकां फावो कर हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वस्व तुमचे सोवे आसो सर्वोद्वेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार